तुम्ही सगळ्यांची भाषणां ऐकली आणि सगळ्यांची भाषणां ऐकल्या उपरांत एक निश्चित जाला आसतलें की आमकां दक्षिण गोंयचो सीट आमी कोणूय जरी कॅन्डिडेट आसले बऱ्याच जाणांक विशय पडला आसलो 5 नांवां आयल्या कोणाचें नांव येतलें कोणाक तिकेट मेळटली भारतीय जनता पार्टीक कोणाक तिकेट मेळटली हे म्हत्वाचें ना भारतीय जनता पार्टीक सीट जिखप हे म्हत्वाचें आनी ताकाच लागून व्यासपीठाच्या वयर आसतले आसत किंवा व्यासपीठाच्या सकयल आसतले आसत सगळ्या जाणांनी जिखपाचो संकल्प केला आणि होच संकल्प घेवन फुडले 60 दीस आयच्यान 60 दीस इलेक्शनाक उरल्या मेदात मुद्दामून तांकां चड दीस उरोंक ना फक्त 60 दीस उरल्या आणि 60 दिसात भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसच्या कितलेशेच फुडें आसा म्हणून हांव सांगता की त्यांची नावां आत्तां चल्ल्या आसतली खंय तरी कोण कोणाक सोदता आसतलो तितून हांव वचना पण एक गजाल आमकां निश्चितच कार्यकर्त्यांक कळपाक जाय माननीय मोदीजी हांगासर मडगांवां तुमच्या येवन गेले विकसीत भारत विकसीत गोवा 2047 हे स्वप्न आमी लोकांक दाखयलें आनी आमी स्वप्न बेश्टें दाखयना आमी जे सांगता ते करता ही मोदीजीची गॅरंटी आसा